लोकशाही तुमका जाय ते करात. इतको तेप आम्ही तुका खोपोवन घेतले, आता घेवचे ना, तुझी दादागिरी जावची ना. अरे बाबा चांगले तुका न्हू, आमकां सिव्हिल सप्लाय कडसून जितलो कोटा मेळटा तितलोच आमी तुमकां दिता. कायद्यान म्हाका तांदूळ, गंव, साकर, तेल मेळपाक जाय, तशेंच रेशनाचेर म्हाका केरोसिनूय मेळपाक जाय. पूण तुज्या कडेन आयल्यार आयज हे सोंपले ते सोंपले, हेच चालू मरे. तू वच आनी कंप्लेन कर. म्हाजे कडेन जितलो कोटा येता सिव्हिल सप्लाय कडसून कोटा येता तितलो आमी तुका रेशन कार्डाक आमी तुमकां दिता. कंप्लेन कर, कितें कर, ते मागीर हांव तुका मागीर दाखयता. राव रे, भितर कसो आवाज चलतो मरे, भोवाळ जाल मरे सगळो. कोण तरी झगडता दिसता. चल पळोवया. सांगले न्हू तुका, म्हजे कडेन सामान आसा तितलेच मेळटले. बस तो म्हजो टायम पिड्यार करूं नाका. चल पळया तूं. अरे तुझी दादागिरी चड जाता. अरे अरे बाबा झाला कितें कित्याक प्रवास जालो तुमचो? अरे दर म्हयन्याक हाच्या कडेन सामान व्हरपाक आयले जाल्यार एकूच तेप करता. हे सामान सोंपले, ते सामान सोंपले. पयलीं म्हाजी बायल आनी भुरगीं येतालीं सामान व्हरपाक, ती बाबडी वगळी वयताली. अरे नायक बाप, जाला कितें रे? म्हाकाय खूब जाण सांगता तुज्या सोसायटीन कांयच सामान मेळना म्हणून. चल ना कितें रे? तू तू तुमचें कितें आसा ते मामलेदाराक वचून सांगात तुमी ऑफिसान मातशें. अरे पूण तू लोकां लागता मरे, मामलेदार म्हणून कितें रे? अरे सावंत, चल या. हेचे कडेन चड जावन कांयच उपेग ना. कितें आसा पळय तें आमचें आमी करया. चल या. तुम सुसारकार मरे असेच लोकां फोटो द्या तुम्ही. चल आमी. चल या. सुसारकार मरे चड मार केल्यात. अशें कोण लोकां फोटो द्या ते कितें करता जाणा मरे, म्हयन्याच्या शेवटाक सामान हाडटा, स्टॉक हाडटा, आनी लोक आयले की ना तांकां म्हणटा स्टॉक सोंपलो. अरे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणजे ही व्हडली भानगड जाल्या. चल यो. बस 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 यो. अरे बापरे, फाटल्या दिसांनी मरे ह्या गंवाच्या आनी तांदळाच्या काळ्या बाजाराची मरे खबर पेपरार आयली पळय. होय होय, काळो बाजार म्हणल्यार ब्लॅक मार्केट भरतो. होय, तेच ते लोकांचे सगळे सामान दिताय मरे, आणि सगळे ते म्हणून करताय आणि ब्लॅक मार्केटात आणून घालताय. होय, अरे फाटीं फोंड्या एकट्याक धरलो. रेशनाक दिवपी तांदळाचो व्हडलो साठो त्याच्यात गुळोवन सापडलो मरे. पयर परत आनी पेपरार आयला मरे तांदळाच्या घोटाळ्या बद्दल. होय, गरिबा पासून मरे ही सिस्टम करप, पण ही पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आणू तिचे मरे कोणाचो कंट्रोल ना. ही पीडीएस म्हटल्यार भौशीक वितरण येवजण जी केल्या सरकारान केल्या पळय, ती कित्याक केल्या जाणाय तूं? मध्यम वर्गी मरे आनी बीपीएल लोकांक तांदूळ सवाय दरेन मेळचो हेचो हो मेन उद्देश. पण ही स्कीम बोलद्याक मनशांनी बोल्सां भरपाची मिडियम जाल्या. सांग मरे तुज्या पर्रीकर बाबाक हे घोटाळ्याची चवकशी कर म्हणून. होय, हांव तेच चिंतालो. हे पेपराचे इतली स्कॅमां भायर सोदताय आनी पारेकर बाब आमगे ओगी रावन चोयता. पूण हे खातें मांद्रेकारा कडेन आहा मरे. अरे मांद्रेकार कितें आनी पार्सेकार कितें? कसलोय प्रश्न आहा पळय तो पर्रीकराकूच सॉल्व करचो पडटा. येस, यू आर रायट. आय विल टेल दिस पारेकर बाबा. डेफिनेटली ही विल टेक एक्शन. आगो कितें गो लुशी, अशें वताच्या भराशें भोंवताय गो तूं? आफ्टरनून वॉक कितें गो? तुका मरे हांगा बसून फकाणाच जाता. आमच्या घरान कशें आमी दीस काडटा ते आमीच जाणा. कितें जालें गो बाय लुशी? अरे तुका कितें सांगू, सगळे मरे सिलिंडराक लागून प्रॉब्लेम जाला. आयज मरे पळय रे, 11 दीस जाले हांवें सिलिंडर बूक केला आनी अजून मरे सिलिंडरार ना. आनी ते सोड, घरान येवपाचे ते बंद जाले ते सिलिंडराचे वॅन. पूण आतां तेंचे सेंटराक गेले थिंगा पासून सिलिंडर ना मरे. आनी तितलेंच न्हू, वयल्यान तेंची बरी शाणपणां आयकची पडटा. सिलिंडराची ही आनी एक व्हडली भानगड जाल्या. आमी गांवांत रावपी गॅस ना जाल्यार चुलीचेर रांदून जेवंक शकता. पूण शारान रावपी जे फ्लॅटान आनी क्वॉर्टर्सान रावपी न्हू, त्यांची हालत मरे. कायदो आनी स्किमी खंयच्याय सरकारान करूं, पूण सामान्य मनशाक त्रास जायना हें पळोवपाचें सरकाराचें काम. येदोळ हांव त्या सोसायटीकारा कडेन झगडटालो. झगडपाचें, आमच्या हक्काचें जर आमकां मेळना जाल्यार आमी झगडपाचें न्हू. हय मुगो. राव गो लुशी, तुवें ते केवायसी फॉर्म भरून घातले काय कितें गो? अरे कोण सांगता पळय तितले करून केले, पूण आतां तरी म्हाजो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना मरे. सेंट्रल गव्हर्मेंटान वर्साक सबसिडीचे 6 सिलिंडर दिवपाचें थारयलां, पूण तें सारकें न्हू. म्हाका सांग, वरान 5-6 जाणां आसात जाल्यार एक सिलिंडर कोवा पावतलो. गांवांत रावता जाल्यार बरें बरा, पूण फ्लॅटान
तेणे कितें करपाचें? दिस इज एब्सोल्युटली रायट हा. म्हयने एक सिलिंडर जावं पडटा. आता मरे घराघरांनी ते गाडी येताले पण सिलिंडराची आता तेवूय बंद झाले. लोक बावडो बेस्ट बेजार झाला मरे. जर गॅस एजन्सीवाले होम डिलिव्हरी दिना सिलिंडराचे न्हू जाल्यार कस्टमराचे ट्रॅव्हलिंग खर्च डिडक्ट करचो असो गायडलायन आसा. पूण म्हाका दिसना हे गॅस एजन्सीवाले अशें करता म्हणून. अरे पूण आमचे लोकूय तांकां विचारनात मरे. बरोबर. लोकांचे प्रॉब्लेम पळय थिंगा थोडे सांगता पळय ते वाडत वाडत हा मरे हांगासर न्हू. आमी बेश्टेन मरे म्हणटात हे सरकार बरे ते सरकार बरे सगळे मरे एकूच ते. आमचो पारेकर मामाच बरो. हय बरे तशें जाल्यार तुज्या सरकाराक सांग मरे म्हाका एक सिलिंडर हाडून दी म्हणून. माझी भुरगीं थिंगा उपाशी आसा घरा कडेन. अशें आतां पारेकराक फोन करता. नाका नाका बस थिंगा राव रे. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना 6 सिलिंडर सबसिडीचेर दिता म्हणून सांगल्यात पळय तेन्ना आमच्या गोंय गव्हर्मेंटानूय एडिशनल सिलिंडर दिता म्हणून सांगल्यात. मांद्रेकारानूच कशें उलयला मरे. सध्या सरकारान हेजेर स्पश्टीकरण दिवंक ना. कितके एडिशनल सिलिंडर दितले, केन्ना दितले, कशे दितले. अरे कितले दितले आनी केन्ना दितले ते म्हाका कांयच पडोंक ना. हांव आतां उपाशी पडटा ताचें कितें. हां आमचे असले गरीब मनशाक कोण पळयतलो तरी आहा तरी. कितें रे वाऱ्याक बसल्यात? अरे दत्ता आप्पा वाऱ्याक बसल्या तरी घाम फुंटा. कितें जालें कितें रे? अरे दत्तू अप्पा आमी ते सिलिंडराची खबर करताली पळय रे. हांवें सिलिंडर आतां बूक केलें आतां जाले 11 दीस तरी आसतना मरे सिलिंडर मेळना मरे म्हाका. ही सिलिंडराची मरे खूबच व्हडली भानगड जाल्या. वचत थंय गोंधळ. सिलिंडर दिवपाची सरकारान स्कीम केल्या खरी पूण कितें जालां ब्लॅक मार्केटान मरे 1,500 रुपयाक सिलिंडर मेळटा. हांव सांगता तू आप्पा सगळोच गोंधळ जाला मरे. पूण हातून मरता कोण रे? आम आदमी. अरे आता आम आदमी ना दिगंबर कामात सरकार असताना आम आदमी आदमी. आम आदमी आता आम आदमी सगळे जाले जाम आदमी. अगो तू आम आदमी न्हू तू औरत मगो. अरे बाबा तू तेजी फकाणां करताय मरे आनी मागीर ते तुजेर रागार जाता. कितें न्हू दत्तू अप्पा सिरियस उलयता न्हू तेन्ना तेजी फकाणां स्टार्ट. हेचेर कोण कावन्सिलर वाजलेर कोण नाका म्हणचो ना. अरे बाबा तू काळचुलार फुलयत तर. अरे लुशीन थापड मारल्यार व्हडलें न्हू. आयज काल गोंयांतले आमदार थापडां फुडोवपाक आनी केस्तां वाडोवपाक फुडें सरल्यात. हय हय पयर कोणें तरी मिकीन खंय कोणाचेर फुलयलें मरे आनी खंय कोणें तरी एका आमदारान कोणाक मारला अशें आयकता आमी बाबा. म्हणजे आता आमदार बी लोकांचे रात उबारपाक लागले तर. अरे ते मिकी पचेकोचे सदांच कितें ना कितें झगडी नाल्यार कितें ना कितें केस्तां आसतात सदांच. अरे बाबा ते आमचे आमदार लोकशाहीन तांकां लोकांनी निवडून हाडल्यात. सदांच म्हणटात श्रीमंतान शेण खाल्ले जाल्यार ते वखदाक आनी गरिबान खाल्ले जाल्यार ते पोटा भरीक. हेच ते जरी तर सगळ्यांक जर एकूच कायदो आहलो जाल्यार बरें जावपाचें. हांगा गरिबांक एक कायदो आनी गिरिस्तांक दुसरो कायदो. अरे मिकीचे बोट मोडला म्हणटा ते म्हाका कॉमीक दिसता. मिकीचे बोट मोडपाक मेणाचे शेणार रे. हो आनी एक बाबा तू मरे सदांच कोणाची ना कोणाची मरे बारा वाजयत आसता. पूण पेद्रू मिकीची फकाणां करूं नाकाय. तो पर्रीकर गव्हर्मेंटान आसा. सत्तेर असलेले लोक सिलिंडर रेशना वयले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सदींच फाटी असतात. पूण तांकां कितें म्हटलें जाल्यार दुसऱ्याचे राग काडपाक ते फाटी रावनात. हांव मरे स्ट्रेट फॉर्ड उलोवपी मनीस. काँग्रेसान मरे पारेकर सरकार बरो आनी हांव सारको ताका स्ट्रेट फॉर्ड उलयता. मिकी ते बोट कितें मोडला म्हणटा न्हू ते पेपराचेर टीव्हीचेर येयला तितून कांय व्हडलेशें ना. म्हाकाय मरे पेद्रू स्ट्रेट फॉर्ड लोक आवडटात. आतां आमी एक काम करुया. तुमी ह्यो सिलिंडर रेशन कार्ड हेज्यो तेज्यो गजाली उलयताले पळय ते आमी मरे त्या रेशनवाल्याक मरे आनी सिलिंडरवाल्याक वचून विचारया. त्या एजंटाक आनी त्या पसरकाराक विचारया की कित्याक आमकां ह्यो वस्तू मेळना काय म्हणून. प्रत्येक नागरिकाक मरे घटनेन अधिकार दिल्लो आसा हक्क दिल्लो आसा त्यो वस्तू मेळोंकूच जाय म्हणून. हे कितें चल्लां तें कांय कळना. म्हणटच आमी कितें करुया सरळ वचून विचारया स्ट्रेट फॉर्ड वचून विचारया त्या एजंटाक की बाबा तुमी कित्याक दिनात सिलिंडर काय म्हणून. लुसीक ताचो सिलिंडर कसो मेळना तें आमी पळोवया. सारी चल या. Manila लोकशाय जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय. Manila लोकशाय जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय. लोकशाय